8 वर्सां जाली जीव रक्षकांचे प्रश्न सुटावे जावंक ना। तांचे शिष्टमंडळ म्हाका येवन मेळ्ळे आनी पगार वाडीची तांची मागणी हांवें मुखेलमंत्र्याक कळयल्या म्हणपाचे आमदार मायकल लोबो हांणी सांगले। ही सेवा आवश्यक सेवा आशिल्ल्यान तांणी उठसूट संपार वचप समा न्हय अशें तांचें म्हणणें आसा। अडेक्स गोवा खातीर कळंगूटच्यान गौतम शिरोडकार। आनी एकदां 6 म्हयन्यांनी 4 म्हयन्यांनी परतून गेले स्ट्रायकर अशें जावंक जायना। ही एसेन्शियल वस्त ही आमकां अत्यंत गरजेची वस्त आनी हेचेर स्ट्रायक उपकारना। तेंचो डिमांड आसा की गव्हर्मेंटान तेंकां सोसायटी किंवा टुरिजमान घेवचो ते म्हणटा वी आर बींग एक्सप्लॉयटेड, दे आर सेयिंग सो वी हॅव टू सिट एंड अंडरस्टँड what government is giving them and how much they are receiving. हे सगळे जर तर पळयत जाल्यारूच आमकां कळटलें। ते खूब कालूय तेंचे डेलिगेशन म्हाका येवन मेवला। से अबाउट more than 100 boys had come to me in my office. So that is why I took their grievance to the Honorable Chief Minister and I have appraised it that so and so is the thing. So एक दीस तरी म्हाका दिसता we need to hear them and when we are hearing them तेंचे भितरली कमिटी एक 15 जाणांची, चीफ मिनिस्टर, ट्युरिजम मिनिस्टर, कोस्टल बेल्टाचे MLA, डायरेक्टर ट्युरिजम आनी बाकीचे सगळे कोण इनवॉल्ड आहा ह्या ट्युरिजमाच्या हितून तेणी म्हाका दिसता येवपाक जाय आनी तेंचेर एक सोल्युशन हाडपाक जाय। मायकल तुका दिसना ते एवरी सिजनान तेंचो प्रॉब्लेम जाता, एवरी सिजनान ते स्ट्रायकार वयता आनी तेज्या खातीर ट्युरिजम मिनिस्टरान इनिशिएटीव घेवन ते सॉल्व करपाक जाय अशें दिसना। म्हाका दिसता 8 वर्सां जाली हेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना। हांव आमदार जालेल्याक आतां नियरली 8 years जायत येयले, हेंचे प्रॉब्लेमूच सॉल्व जायना। तेंचे प्रॉब्लेम कितें तरी अंडरस्टँड पयलीं जावपाची गरज आसा। आय वील टॉक अगेन टू द CM टू फर्स्ट वी वील चॉक आउट लायन ऑफ एक्शन कितें आमी तेंकां दिवंक शकता पळय ते वॉट दे आर आस्किंग एंड वॉट वी कॅन गीव एंड लेट अस वर्क आउट फॉर अ सोल्युशन।